काणकोणात खूप महोत्सव करताना एक प्रॉब्लेम फेस करचो पडटालो. 8 8:30 जाताली 8 8:30 जाताली शिगमोत्सव फेस करपाक. खंयच्यान फोंडेच्यान आनी खंयच्यान स्ट्रॉंग येता म्हणल्यार त्या खातीर आमी काणकोणचे एक रोमट घेतले. प्रार्थना नायक गांवकार हेणी लेट घेतली आनी काणकोणचे रोमट तयार केले. रोमट तयार करपाक जवळ जवळ 1.5 ते 2 म्हयने लागले आनी रोमट आमच्या मुखार आज परफॉर्म करता. पयली पावटी ह्यो बायलो तेणे आजून केन्ना ढोलार म्हाका दिसता बरी मारूंक नाशिल्ली. अशी पयली पावटी ह्यो बायलो आमच्या मुखार परफॉर्म करतना आमकां दिसता सगळ्या लोकांचे अपाट गर्दी आनी एक कडेन पडले. आमी कांय रोमटामेळाची आमचे कडेन अशी मागणी आशिल्ली की रूट जो आसा तो आमकां खूब त्रास जाता काणकोणा येवपाक. आमी तांकां इन्विटेशन दिवपाक वयताले जेन्ना शिगम्याचे ते सांगताले पण रूट जो आसा तो खूब लांब आसा म्हणून तेन्ना आमी तांचे मागणेनुसार रूटय शॉर्ट केल्लो आसा. अप टू 4 रस्त्या टू KTC बस स्टँड केल्लो आसा. म्हाका बरें दिसलें की सगळे हांगा उपस्थित आसा आमचे काणकोणचे भाव भयण तशेंच नागरीक. आनी आयज आमकां एक पळोवपाक मेळटा की आमच्या कल्चराचो एक भाग शिगमोत्सव आनी तेजोच एक भाग म्हणटा तो फ्लोट परेड, ज्युनियर आनी सिनियर फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन आनी तशेंच रोमटामेळ आयज हांगा घडोवन येता. आनी हेचो सुद्दां हातभार लायिल्लो आसा आमकां डायरेक्टरेट ऑफ टुरिजमान स्पॉन्सर केल्लो आसा. तशेंच गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आनी काणकोण नगरपालिकेच्या सहाय्यान हो घडोवन येता. गोंय गोवन शिगमोत्सवाची ही आज आमी मिरवणूक शिगमोत्सव चालू आसा. आमच्या फोंडेचो आमच्या फोंड्या म्हालांतल्यान सुरू जाल्लो शिगमोत्सव कितले दीस फाटीं चालू आसा. आमी अंत्रूज म्हाल म्हणटात थंयच्यान हो शिगम्याची प्रथा सुरू जाता फोंड्या म्हालांतल्यान. आज काणकोण आसात तशेंच वेगवेगळ्या भागांनी ही शिगमोत्सव आमी आमची संस्कृती म्हणून जी आमी आयज जपल्या ती आमी आयज पळोवपाक मेळटा. शिगमोत्सव जेन्ना आमी मनयतात म्हाका इतलेंच सांगता की एक आमची संस्कृती टिकोवन दवरपाक आनी सगळे लोकांक एक कडेन हाडून तांकां एकजुटीन सगळ्या ह्या संस्कृतीची जी जपणाय करपाक जाय ताचे खातीर हो एक गोंय सरकारच्या वतीन आमचे एक माध्यम शिगमोत्सव मंडळ स्थापन करून त्याची ही समिती हांगा शिगमोत्सव मनयता. चड वेळ घेना वेळोवेळ लागीं पावत आयिल्लो आसा. सगळ्यांक ह्या शिगमोत्सवाची शुभेच्छा आनी हो बरो तरेन इतलो सुंदर आमचो येतालो इतलो सुंदर तरेन ऑर्गनायज करान सगळे बरें अरेंजमेंट केल्ले आसा. ते सोंपें आसना. खंयच्याय शिगमोत्सव मंडळाक शिगमोन टायमा भितर तो ऑर्गनायज करप खुबशो ऑब्जर्वेशन आसता पण तरी सुद्दां बऱ्यांतलो बरो हो शिगमो हांगा आयोजीत जाल्लो आसा आनी ताचो आतां येणाऱ्या वेळान जो पळोवपाक मेळटलो आमकां तें सांगपाक देव बरें बरें म्हणटा. तर हांगा ह्या समितीन आपले तरेन एक बरो उपक्रम घडयल्लो आसा आनी हो उपक्रम घडयला आसतना तेंच्यांनी म्हाका दिसता एक व्हडलो पराक्रम असो करून दाखयल्लो आसा जेणे करून ह्या आमचे गांवचे ह्या नागरीक आसा जे आपली कला दाखोवपाक सोदतात ते महिला पत्रकार तेंच्यांनी फुडें काडून तांकां एक बरी संदी दिली. सो तेंचे जे कला आसा सो ती दाखोवपाचो सो तेंच्यांनी तांकां मोटिवेट करून तांकां एक बरी संदी दिल्ली आसा. सो त्या खातीर जे ह्या पथकाचे महिला पथकाचे जे तांकां सपोर्ट केल्ले जे आमचे मेंबर्स आसा सो तेंचे कमिटी आसा सो तांकां हांव हे शेवणयता. तर हो करता आसतना जशें म्हणटात की ताल आनी सूर हो एकटेन हाडपाचो काम आमी सपोज जर केलें सो जाल्यार आमचे आयुश्यांत सुद्दां सो तेजेर ताल उरपाक शकतलो आनी कॉन्फिडन्स उरपाक शकतले आमचे बंधन उरपाक शकतले आनी आमी जे आपले जीवन आसा सो ते आनंदीत आनी सुखी दवरपाक शकतले. आमकां की तेंच्यांनी सुद्दां अशेंच आमचे कलाकार जे आसा सो तांकां फुडें काडचे आनी परफॉर्म करपाक तांकां संदी दिवची. हांव चड वेळ घेना तर हांगा सगळे जमिल्ल्या कलाकारां कडेन एकच विनवती करता की आमी सगळ्यांनी एकवटान हो जो आयज हांगा शिगमोत्सव सेलेब्रेट करपाक जो ध्यास दवरलेलो आसा हर एक नागरीक हांगा जमलो आसा आनी त्याच बरोबर आमचे ऑफिशियल्सूय हांगा जमिल्ले आसा सो ते आपले कर्तव्य पार करपाक येयल्ले आसा.
भारी शरीर का भार नहीं उठा पाई। इसमें ना ही बेचारे मूषक जी की कोई गलती है और ना ही इस सर्प की। आप है ही इतने गोल मटोल, ऐसे अजीब शरीर के कारण आपका गिरना तो स्वाभाविक ही था। वेद वेदांत कहते हैं मेरे साथ मानव सभ्यता के बीच इस समय संपूर्ण सृष्टि विनाश को प्राप्त हो गई। कभी ऊंचे कर सर